अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा ओबीसी आरक्षणाचो प्रश्नोत उपस्थित करपी काँग्रेसीचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हे सभाघरात नियोजित वेळार गैरहाजीर आशिल्ल्याचे निमित्त करून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेसीचेर आरोप केलो। ओबीसीच्या प्रश्नाक घेवन काँग्रेस गंभीर ना, काँग्रेस फकत राजकीय स्टंटबाजी करता अशी टिका मुख्यमंत्र्यान केल्ल्यान काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकर सामको तिडकालो। आमचे आमदार नवे आसात हे मुख्यमंत्र्याक कळना असो प्रश्न विचारीत मुख्यमंत्र्यान काँग्रेस पक्षांचेर केल्ले विधान फाटी घेवचे अशी मागणी केली। मात ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आणि दिगंबर कामतीन मात मोनेरूच घेतले। स्पीकर, म्हाका दिसता तो येवंक ना। दे आर नॉट सिरियस अबाउट द रिजर्वेशन। भायर जे इतके सांगताले पयलीं ओबीसी रिजर्वेशन जावपाकूच जाय, काँग्रेसीक रिजर्वेशनाचे पडलेलेच ना, पडलेले जाल्यार आज तो हावजान येतलो आसलो। आमकां रिजर्वेशनाचे पडलेले जाय म्हणून आमी रिजर्वेशन केलां। म्हणून हांव स्पश्ट सांगता की काँग्रेस फक्त शो करताली बेश्टे दाखोवपा खातीर पॉलिटिकली हे आनी ते म्हणून। आमी रिजर्वेशन केल्या उपरांत हावजान प्रश्न विचारपा खातीर आयज ते कारण हो जेन्ना ओबीसी रिजर्वेशन आमी जे ओबीसीक रिजर्वेशन दिवपा खातीर सरकारान नोटिफिकेशन काडलें, ट्रिपल टेस्ट केले, सगळे केले आनी तरी सुद्दां आयलो तो। स्पीकर सर, हे रस्ते इतले बॅड जालेले आहा की आतां अटल सेतूचो ब्रिज हिंगासरी व्हडले व्हडले बुराक पडलेले आनी JCBचें काम चलता आनी थिंगा ट्रॅफिक जाम जावन ह्या रिजनाक लागून पयलें सद्या म्हाका हिंगा येवपाक लेट जालो। स्पीकर सर, आयज आमच्या हावजान म्हाज्या कलीग बाब रुडोल्फ बाब हेजेर बरोच आरोप जालो। ताका मातशी 1-2 मिनटां लेट जाली येवपाक आनी तेजेर आरोप जालो आयज तो धांवलो आरोपाचो विशय प्रश्न सोडून धांवलो म्हणून विचारपाक नासलें। काँग्रेस फक्त आवाज करता ते सिरियस आमी सगळ्यांनी हावजान ऐकला, सगळ्यांनी ऐकलेलो गव्हर्नमेंटाक विचारपाक जेन्ना पंचायतीचे क्वेश्चन असले गव्हर्नमेंटान पोस्टपोन कित्याक केलो? आमचो रुरल पॉपाचो पंचायतीचे क्वेश्चन असलो तो पोस्टपोन कित्याक केलो? तो पोस्टपोन करपाचो न्हू। आयज तेंच्यांनी केला कित्याक? ऑर्डर दिल्या उपरांत ऑर्डर दिल्या उपरांत तुम्ही हो प्रश्न आयज असेंब्लीत हाडलेलो आसा आनी आमचेर एलिगेशन घालता। स्पीकर सर, तुम्ही ओबीसी रिजर्वेशन केला तो बेश्टो तापता। इलेक्शन कमिशनान स्पीकर सर, एक मिनिट बसून घे, एक मिनिट बसून घे, एक मिनिट बसून घे। आम्ही न्यू कमर स्पीकर सर, एलिगेशन करता एका सांग बाय रूल क्वेश्चन पोस्टपोन करूंक मेळटा आणि तेस्ता डिसिजन दिवंक नासले हायकोर्टान म्हणून पोस्टपोन केल्लो। म्हणून भिवून तेन्ना आन्सर करपाक आमच्याकडे खूपशे असलेले। आता जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिल्या आता हो प्रश्न हाडला आणि वयल्यान आमचेर आरोप करता। काँग्रेस पार्टीचेर नांव घेवन आरोप जालो। एक मिनिट बसून न्यू कमर बसून घे मातसो। आम्ही सगळे बसून घे, आमचेर आरोप करता। बसून घे, एक मिनिट बसून घे। करता आमकां सर अरे आरोप करपाचो विषय ना। ज्या सभासदाक